काणयेचें नांव बुंबयचो माम. काणयेगार वाल्ली क्वाड्रस, मुंबय. काणी सादर केल्या लिनेट डिसोजा, मुंबय. बुंबयचो माम. बुंबयचो माम सरलो खंय. सकाळीं उठून कुजनांत रिगून च्या करच्या वेळार मोबायलांत आयिल्ली वॉट्सॲप मेसेज वाचिल्ल्या रिटाच्या मोतींत कसलींच बोकणां उदेल्लीं नात. तो इतलो तेंप खंय आसलो, कोणागेर आसलो, कितें करनासलो म्हणलें कोणाकच नक्की कळीत नासलें. तरी आयल्यावर गांवच्या कॉलेजींत शिकच्या आकयच्या नातवान फॅमिली म्हणलो एक वॉट्सॲप पंगड केल्लो आनी आपणाकी तातूंत भरती केल्लो देखून त्या पंगडांत बुंबयच्या मामा विशीं कोणेंगी कितेंगी बरयिल्लें वाचुल्लो उडास. पूण सोमा उडास दवरूंक रिटा सकयल्लें ना. रिटान आपल्या एकसुरी जिणेचीं 50 वर्सां येतळ्यो संपयिल्लीं. कुटुंब म्हणच्या परी कोणीय नातलीं. तरणे प्रायर नर्सिंग शिकून पयलें बुंबयच्या आस्पत्रेंत काम करून थोडेच वर्सांनी लंडन गेल्लें रिटा 11 वर्सांनी स्विडनांत काम करून आसलें. वाचप आनी संगीत सोडल्यार हेर कसल्याकी उमेद जावं अवकस जावं रिटाक नासलो. कुटुंब वॉट्सॲप पंगडां सयत आजकाल करकरे सोडून गेल्ले. कोण देव, सांत, इगर्जेच्यो तस्विरो धाडून आपली भक्तेची उसारणी करता, तर कोण खाणाच्यो तस्विरो धाडटा, कोण नव्या घराची तस्वीर धाडटा आनी कोण तांकांच समजनातली माहेत वा जोक्स धाडटा. साबार फावटी रिटान चिंतिल्लें आसा. आपणान मांय गांव सोडून कांय 33-34 वर्सां जालीं, तरी गांवांत येली सवां विशीं प्रचार, धर्माच्या नांवान जावच्या मारामारी विशीं वा ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर चलच्या बलात्कार तशेंच खुन्ये विशीं खबरो वाचून पुरो जाल्ल्याक आतां वॉट्सॲपाचेर सयत असलेच फोटो व्हिडियो येवच्यो पळोवंक रिटाक नाका आसलें. 1-2 फावटी आपणान वॉट्सॲपार आसचें कित्याक हेरांक कळयलें म्हणलें सुरसुरे सयत रिटाक भोगतालें आनी आपूण ह्या पंगडांतावन भायर वचेंच बरें म्हूण भोगतालें. पूण कुटुंब म्हणलें अर्थ नासल्या चिंतपान तें सोडदोड करतालें. ह्या फॉवर्ड मेसेजी मदें अप्रुपायेन सयऱ्यांच्यो खबरो मेळटाल्यो, त्यो ती सांजेर काम संपोवन पाटी येताना मेट्रोचेर बसून वाचतालें. ल्हानपणार बुंबयचो माम म्हळ्यार पयलो ताका मोग आसलो. ताणें बुंबयतावन हाडच्यो खारी बिस्किट्यो, कडक पाव आनी गांवांत ताणें येवन आमकां दिवचो मास्का पाव म्हळ्यार आमी कितेंय करूंक तयार आसल्यो आनी तीच आमची अस्कतकाय जावन आसली. एकलोच भाव देखून मांयक तो मोगा आसो. देखून सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत बाये तें रांद, बाये हें रांद म्हणटालो. मांयक सयत ताचेर विशेश मोग. ल्हान भुरगो आसतनाच तांची आवय सरली देखून ती मामाची भयण तरी आवय परींच. 8वी क्लास फेल जाल्लोच शेजारी बोंटांच्या माधू शेट्टी सवे मुंबय गेल्लो माम त्याच बोंटांच्या हॉटेलांत काम करूंक लागलो म्हणून ल्हानपणार आयकल्लो उडास. रिटान ताका पयलें पळयतना तो कांय 22-23 वर्सांचो तरणाटो. रिटा 5वे क्लासीन शिकचें भुरगें. सडावच जावन माधू शेट्टी आनी बुंबयचो माम सांगाता येताले वेताले आनी तांची खास इश्टागत आसली. माधू शेट्टी सयत मामा परींच ताच्या भयणीगेर रावतालो आनी ताच्या भयणीचीं जवळीं चेडवां 7वे क्लासीन शिकतालीं. 2 हफ्त्यांच्या रजेर आयिल्ल्या माधू शेट्टीन मुंबयतावन फिएट कार हाडचें आसलें. कुक्के हाडली कार आयले म्हळ्यार आतां सगल्यांक कळीत आसलें तें माधू शेट्टीचें फिएट कार म्हणून. माधू शेट्टीच्या भयणीच्या दोगांय धुवांच्या मोतींत तांचो माम माधू शेट्टीच तांचो मुखलो घोव म्हणून आसलें, तरी दोगांय ताच्यो बायलो कश्यो जावच्यो म्हणलें सावाल रिटाच्या मोतीन दसतालें. रिटा सयत एकलेंच चेडूं. मुंबयच्या मिल्लांत काम करनासो रिटाचो आन
रिटा 1.5 वर्सांचें भुरगें आसच्या वेळार अवघडांत अंतरलो देखून त्या मिल्लान दिल्लो थोडो पयसो बँकान दवरून गांवांत माधू शेट्टीच्या गेनीच्या अर्द्या एकऱ्या जाग्यार कांय इल्ली कृशी रांदवई लावन ल्हान एका कुडाचें घर करून दीस काडन आसच्या रिटा आनी ताच्या आवयक मुंबयच्या मामासोचो आदार. रिटा शिकपांत चुरुक्क आनी बुदवंत इगर्जेच्या मिसाक वेतालें. रजेर आयिल्लो माम सयत रिटाक मिसाक आपोवन व्हरतालो. तरी रिटाक कितेंगी आपल्या मामाचेर एका रितीचें असवकसायेचें बोगाप. जावंक माम मोगाळ केदींच रिटाचेर दडयो घालून वा जोर करून उलोवंक ना. जाय जाल्लें घेवन दितालो, जशें आयस कँडी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेटां. फिल्माक आपोवन व्हरतालो. नवे वस्तुरू, बूक, पेन्नां घेवन दितालो. तरी आपणाक मुंबयचो माम कित्याकच जायना म्हणलें ताका समजनातलें. रिटा सकाळींचें उठावुटी मेट्रो धरून कामाच्या वाटेर आसलें. माय गांवाक वचनासतना कांय 17 वर्सां उतराल्लीं. 17 वर्सां आदीं आवयच्या मरणाक गेल्लें रिटा त्या उपरांत गेल्लें ना. मरणाक गेल्ल्या वेळार पयशिले मावशेन रिटाचो फोन नंबर घेतिल्लो आनी तवळ तवळ आपल्या भुरग्यांक पयशे शिकपाक पयशे धाडूंक फोन करताली आनी रिटा सयत तांकां पयशे धाडटाले. तरी संबंद म्हणून रिटाक कोणीय नातलीं. फकत आपलें आसपात्र, घर आनी हें मेट्रो सोडल्यार रिटा खंयसरी वचनातलें. मिसाक वेची मोव अप्रूप जाल्लें देखून TV आनी खबरो तें वाचतालें. नाका नाका म्हळ्यार ताच्या मोतींत मुंबयच्या मामाचींच चिंतना. तो कसो मेलो? ताचें मरण करूंक कोण आसा? आतां कितें जातलें? एक सवाल रिटाच्या मोतीक दोसताले. माधू शेट्टी नशीबवंत, ताका 2 बायलो. पूण आपणाचें नशीब खोटें. 1-2 फावटी माम रजेर आयिल्ल्या वेळार सांगतालो. पूण रिटाच्या नेणट्या मोतीक कितेंच समजनातलें. आवयन रिटाक समजायल्लें, आळे पुता, बोंटांचीं थोडीं बायलां आपल्याच ल्हान भावाक आपल्या धुवेक दिवन काजार करयतात. रिटाक काजार म्हणलें आयकून लज दिसताली. दीस गेल्ले पर्यंत मुंबयचो माम देदेस्परार जाल्लो दिसतालो. एका कुडाच्या घरांत एका कुशीन घाल्ल्या मांद्रेंत रिटा आनी ताची आवय न्हिदतालीं तर आनेका कोनशांत मांद्रेर मुंबयचो माम न्हिदतालो. ताका न्हीद लागली म्हणलें ताणें गोरेवंक सुरू करतानाच कळटालें. पूण फाटले थोडे दीस जावन ताणें गोरेवचो आवाज आयकनातलो. एक फावटी तुका सायकल सोडूंक शिकयता म्हणून एक भाड्याची सायकल घेवन आयिल्ल्या मामान सायकल सोडूंक शिकल्यार आपूण एक नवें सायकल घेवन दिता म्हणलें आयकून रिटाच्या उमेदीक पाकां लागलीं. अशें सायकल सोडूंक शिकूंक गेल्ल्या मामान रिटाक आपल्या बावळ्यांनी आरावन धरून सायकल शिकयताना रिटाक सायकल शिकच्यान बिलकूल ध्यान गेल्लेंच ना. थोड्या दिसां आदीं मामान रिटाक फिल्माक आपोवन व्हरता म्हणटाना रिटा आपणाक फिल्माक वचोंक नाका म्हणलें मात्र रिटाच्या आवयन रिटाच्या कांसुलाचेर 2 थापणां घालून सांगलें, तुजो माम गो तो, तुका खावचो ना, वच. आनी रिटा उपाय नासतना मामा सवें फिल्माक गेल्लें. त्या दिसा तावन रिटाक आपल्या आवयचेर आनी मामाचेर मोन मोडुल्लें. थोड्या दिसां उपरांत माम मुंबय पाटींग गेल्लो आनी रिटान आपल्या आवय लागीं सांगूंक धरलें, म्हाका माम कित्याकय कांय जायना मा. तो म्हाका खंय खंय आपडता आनी किस दिता. माधू शेट्टी आपल्या बाच्यांक तशें करता अशें करता म्हणटा मा, म्हाका समजना. पूण रिटाच्या आवयन कितेंच प्रतिरोध दाखयल्लो ना. तुका लागलां पिशें, नाका जाल्लें चिंतून बेश्टेंत तुजी तकली पाड करताय. ताणें किस दिल्यार कितें जालें?
तो तुजो मामने. पूण रिटाच्या निंतुल्या मोतीक कितेंच समजानातलें. खंयगी कितेंगी सारकें जायना म्हणलें चिंताप ताच्या मोतींत उदेवून येतालें. अशींच वर्सां पाशार जाल्ले परी रिटाची 10वी क्लास जावन नर्सिंग शिकोवंक गेलें. आनाच्या कंपनींत हांव मेळिल्लो इल्लो पयसो बँकांत आसलो तो चेडवाच्या शिकपाक आसूं दी म्हणून रिटाची आवय थंय हांगा काम करून दीस काडटाली. अशें थोडेच वर्सांनी नर्सिंग जावन काम सोदून आसचे वेळार मामान मुंबय व्हरून कामाक लागूंची इच्छा व्यक्त केली. मात्र न्ही, रिटाक आपोवन व्हरूंक गांवांक आयिल्लो. रिटा लागीं सयत दुसरी वाट नासतना आपल्या मामा सोवें बासार मुंबय गेल्लें. सकाळींचो वेळ जाल्ल्यान मेट्रोचेर गर्दी नातली. रिटा तेंपा आदलीं चिंतना घेवन आस्पत्रेक रिगून काम करता आसतना सयत रिटाची मोत मुंबयच्या मामा विशींच चिंताली. आपणान ताच्या मोरना वेचें, खंय म्हूण वेचें, कित्याक म्हूण वेचें. रिटाच्या मोतींत हळटाचें वादळच उठुल्लें. आस्पत्रेन सयत वेगवेगळ्या जाती खातीच्या पिडेस्तांक मेळोवन तांच्यो एक एक काणयो आयकून संवय जाल्ल्या रिटाक आतां मामाच्या मोरनाक लागून गांवाक वेचें कसलेंच चिंताप नातलें. अवचित म्हणलें बरी, त्या एका दिसा एक ल्हान भुरग्याक एमर्जन्सी वॉर्डांत भरती केल्लें आनी रिटाक सयत त्या दिसा एमर्जन्सी वॉर्डांत ड्युटी आसली. ल्हान भुरगें, कांय 11-12 वर्सांचें भुरगें. मासीक स्रावांत विपरीत रगत वाळिल्लें देखून ताका भरती केला म्हूण कोणींगी सांगचें आयकलें. पूण उपरांत कळून आयलें तिच्याच एका सयऱ्यान तिचेर बलात्कार केला म्हणून. रिटाची तकली पिसांतूर जाली. चेडूं मोतीर नातल्लें. ऑपरेशनाची तयारी करूंक आसली देखून हेर नर्सां सोवें रिटा सयत तयारी करूंक लागलें. स्वीडन तसल्या प्रगतीशील शारांत सयत असलीं अणवें कामां घडटात. रिटा सोवें काम करनासतें इथिओपियाच्या नर्सान हळू ताळ्यांत पुसपुसचें रिटान आयकलें. खंयचेय शेर कोणायचेर बलात्कार करिना, पूण ती विकृत मनोगत करता, रिटान जाप दिल्ली. बिरमोत त्या भुरग्याची. पूण तिका राखूंक तिच्या घरांत दादलो कोणी नातलो? परत तिचें सवाल. घरच्या दादल्यानच गेल्यार कोण आसचो राखवाली? रिटान समजूवचें प्रयत्न केलें. तितल्यार डॉक्टर ऑपरेशन थिएटराक रिगलो. ऑपरेशन जातस रिटा आनी हेर नर्सां चेडवाचेर नदर खंचून बसुल्लीं. चेडवाक पळयल्ले परीस रिटाची चिंतना जागी जाताना भोगणां सयत उसांबळ जावन येताली. आपणाक कामाक लागिता म्हणून मुंबय आपोवन हाडिल्ल्या मामान आपणाक ताच्या एका इश्टागेर आपोवन व्हेल्लें. भयणाच्या पुरासणेन आयिल्ल्या ताका जेवंक नाकासलें देखून पियोवंक दिल्लें कितें म्हणलें रिटान बिलकुल नासलें. फकत दुसरे दिसा उठतना मात्र कठीण आंग दूख आसचें रिटान ओगेच सोंसचे शिवाय निर्वोग नातलो. देखून आज पासून रिटाक सगळे दादले आपल्या मुंबयच्या मामा परींच दिसताले. देखून एक सुरेंच उरिल्लें. कितलें मासूम भुरगें. असल्या नेणट्या भुरग्याचेर सयत बलात्कार करूंक खंयच्या दादल्याक मोन आयलें काय? इथिओपियाचे नर्स परत पुरपुरोन आसलें. देव बरें करूं.